Misachi Bhett बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो असलो जो असा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, पावसांतल्यान आमी ह्या देव मंदिरांत जमा जाल्या. जेजूच्या उतरान आनी जेजूच्या जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्म्यांक गोठाय हाडूंक देवाक अर्घ्य दिवया. सगळे ताचे देणे बसत आनी अदीक आनी अदीक ताचेच संबंदांत आमी जियोंक आदार मागतना अमान्सियो कॅजिटन फेर्नांदीस हाजे पासत आमी मागुया. आज ताची गोची 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. सर्गीच्या बापान अमान्सियो आमच्या बाबाक आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागुया. हे पवित्र रितींत बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जावं आमी असोक्त म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्योन सदांच कुवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोरपोदवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती कुंकोळेचे मारतीर हांची परब करता. कुंकोळे गांवांत भावार्थ परगट्टना तांणी भावार्था खातीर आपलो जीव दिलो. मागुया आमच्या गोंयांत भावार्थ हाडिल्ल्या सगळ्या मिशनरां पासत तांच्या जायत्यांच्या रोगतान आमची भूंय पवित्र जाल्या. आमी भावार्थांत वाडूंक आमकां कृपा मागुया. सर्गीच्या बापा रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगाती तुजे भाग्योंत रोगशास्त्रांनी रोगोत वारोय पुऱ्यान भावार्थ सांबाळ्ळो आनी अशी तांणी मोहिमा जोडली. दयाळपणी आमचोय भावार्थ वाडय आनी त्या भावार्था प्रमाणे जियोवन
तुका मानूंक आनी सर्गीचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इजिप्ताच्या देशांतली भायर सरतोच 3 म्हयन्या उपरांत त्या दिसा इस्रायलाच्यो पूत धुवो सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफेडिमा तावन ती भायर सरली. सिनायच्या अरण्यांत पावतोच थंय तांणी आपले तोंबू ताणले. दोंगराक फुडो करून इस्रायलान आपले तोंबू उबारले. सर्वेस्परान मोइसेसाक सांगले, पळय, तुजे लागीं हांव उलयतां तेन्ना पोरजेन आयकुनचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एका दाट कुपाच्या रुपान हांव तुका दिश्टी पडटलों. आनी मोइसेसान पोरजेचो जबाब सर्वेस्पराक कळयलो. सर्वेस्परान मोइसेसाक सांगले, पोरजेशी वच आनी आज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरजेक सांग. आपली आंगवस्त्रां बांदून तिसऱ्या दिसा तांकां तयार जावन दी, कित्याक तिसऱ्या दिसा सगळे पोरजेच्या दोळ्यां मुखार सर्वेस्पर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसऱ्या दिसा दीस उदेंवच्या वेळार गोडगोड आनी जोगलांनी मारली आनी दोंगराचेर एक दाट खूब दिश्टी पडले आनी व्हडल्या आवाजान एक तुतुरी वाजली आनी पेणे करून तोंबुनी आसली ती सगळीं पोरजां भिवन कांपली. तेन्ना मोइसेसान पोरजेक सर्वेस्पराक मेलूंक तोंबूंतली भायर काडून व्हेली. ती दोंगराच्या पांयाशी उबी रावली. सिनाय दोंगर सगळो धुंवरान भरलो, कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आंकट्यांतल्या धुंवरा परी तो धुंवर वयर चडटालो आनी सगळो दोंगर बरोच कापलो. तुतुरेचो आवाज चड चड जायत गेलो. मोइसेस उलयतालो आनी गडगड्या उद्देशी सर्वेस्पर ताका जबाब दितालो. सर्वेस्पर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराचे तेंगशेर रावलो आनी ताणें मोइसेसाक दोंगराचे तेंगशेर आपयलो. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांव वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब, तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुज्या वैभवाच्या मंदिरान तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुज्या राज्याच्या शिवासनार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब, तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सगळे कलायेच्यो तूं ठाव घेताय. आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. ओंद्रालाच्या मोलबार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब, तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक उबी रावया.
बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या धोनिया, हांव तुका दिन वाचता, कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy, 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 soles fora. Soy, 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 soles fora. Soy, soles fora. Soy, soles fora. Soy, soles fora. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वेपारी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाद केलो, कित्याक स्वर्गराज्याचे गूट ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक न्हय आसा ताका देव आनिकूय दितलो आनी ताचें माप बरोवन वतलें. पूण ना ताका आसुल्लें पुरान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजाईयास अशें आदींच सांगून दवरलें तें तांचे विशीं पाळून येता. आयकून आयकूंक तांकां समजचें ना, पळोवन पळोवन तांकां दिसचें ना, कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक. हे लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी. कित्याक हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तेंय आयकूंकूय आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, काल आमी हांगा भाग्योन जुआकी आनी आना हाची परब केली आनी आजचो दुसरो धाकटुलो पाठ आमी आयकला. तो कालचें शुभ वर्तमान जावन आसलें. कालच्या दिसाचें शुभ वर्तमान, द सोअर एंड द सीड, एक वोंपी वोंपूंक गेलो ताचें. आनी निमाणी उतरां जावन आसलीं, कान आसलेल्यान आयकुचें. दोज हू हॅव इयर्स लेट देम हियर, जेजू म्हणटा. कोंकणींतल्यान कान आसलेल्यांनी आयकुचें. भाव भयणीनो, देवान आमकां 2 कान दिल्यात आनी 1 तोंड दिलां. चड आयकूंक आनी थोडें उलोवंक. पूण आमची वागणूक दुसरी. आमी चड उलयता आनी थोडें आयकता. नाजाल्यार तुमी पळयात आमची चाल वागणूक. हांव मोबायल धरतां, कोण म्हजे फ्रेंडा लागीं वो आवय लागीं कोणा लागीं उलयता, ताणें काबार करचे आदीं हांव सांगतां, कित्याक म्हाका म्हजें कितें तरी सांगूंक जाय. आमी खूब उलयता, थोडें आयकता. आनी देखून जेजू आपल्याक आयकतल्यांक सांगतालो, कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आयकुचें न्हयच फकत कानांनी, भायल्या कानांनी आयकुचें विथ द इयर्स ऑफ द हार्ट. काळजाच्या कानांनी आयकुचें. आनीक जें कितें आमी आयकलां ताचेर आमचें मन, आमचें लक्ष घालचें.
जेजू कितल्यो ओपारी दिता. भाग्योन मातयाचो 13-22 सगळी ओपारी लोकां लागीं ओपारींनी उलयता तेन्ना जेजू कितें करतालो, तांच्याच जिवितांतले बाजू घेतालो. वंपूंक घेता आमी आतां आनी पयलीं. आनी त्या काळार जेजूचे काळार लोक रोयतालो, गोंव रोयतालो, शेतां रोयतालो. देखून जेजू म्हणटा एक शेतकामती वंपूंक गेलो. जेजू तांच्या जिवितांतल्यो वपारी घालतालो. बरो गोवळी शेडयो आसल्यो सगल्या लागीं जेजू वपार घालता बरे गोवळ्याचे. तांचे लागीं दाका मोडे आसले, जेजू वपार घालता दाका मोड्याची. जेजू तांच्या जिवितांतल्या खुणा सायन्स ऑफ डेली लायफ ते घेतालो. संवसाराचो उजवाड, जमनीचें मीठ, फूग, लेवन, हें सगळें तांच्या जिवितांत जें कितें घडटलें तातूंतल्यान त्या ओपारींतल्यान देवाच्या राज्याची खबर सांगतालो. पूण ते ताका आयकना. तांचें काळीज निबोर जाल्लें, आमचें काळीज जाता ती भशेन. देखून जेजू शिसांक सांगता आपल्या, आयकून आयकून तांकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तांकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक. तांचें काळीज निबोर जाला. भाव भयणीनो, ही आमकांय उतरां जेजूची. आमी जायते फावटी निबोर जाल्या. देवाचें उतर आयकूंक आनी ताचो फोड काडूंक आमचे काळजाचे कानांनी तें आयकूंक गरजेचें. पळयात, न्हय फकत देवाचें उतर आमकां स्फूर्ती दिता, आमचे दिसा दिसपट्टे जिवितांतल्यान आमी जायती स्फूर्ती घेता. सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ अशें बरयल्लें आसा. सिगरेटीचे पॅकेटाचेर पुरान बरयल्लें आसा, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. कॅन्सर जाता बरयल्लें आसा. पूण कितलो आमचो लोक भोव करून वस्तुमतीच्या गांवांनी सिगरेटी ओडटा, कॅन्सराक सांपडटा, मरता. सिगरेटीच्या भायल्या कावराचेर पुरान तोंडाक कॅन्सर जाल्लो तो फोटो आसा. तो फोटो पयल्यारीच सिगरेटांनी ओडपाची न्हय, पूण कोण ओडिनासतना रावता. आल्कोहॉल सोरो पियेना जावं शिडकायिल्ले आसात. सोरो आमचे भलायकेक बरो न्हय. आमची भलायकी इबाड कोत्ता, मरण आमचेर धाडटा. पूण कितलो सोरो, कितल्यो गादयो. कालूच कोण म्हाका सांगतालो, तालिगांव सगळ्यान लेट गादयो बंद जातात. सोरो आमची भलायकी इबाडटा, आमचें मरण धाडटा. कोण आयकता? सीट बेल्ट, क्रॅश हेल्मेट घालूंक आमकां सगळ्यांक शिटकायता. सीट बेल्ट आनी हेल्मेट घालूंक. आमकां सीट बेल्ट जावं हेल्मेट घालूंक नाका. आनी कितलीं मरणां सीट बेल्ट आनी हेल्मेट घालिना जावं. तकलेक मार लागून मनीस मरता. भयणी भावांनो, कान आसलेल्यांनी आयकुचें जेजूची उतरां. कान आसलेल्यांनी आयकुचें आनी आपल्या जिविताची बदलणी करची, हें गरजेचें.
फारिजेवांनी ताका आयकूं तेणें कितें केलें, आपलें काळीज निबर केलें. दे डिडंट वॉन्ट टू चेंज. आपलें जिवीत बदलूंक सोदिनासलें. आनी देखून जेजू तांकां सांगता, कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आनी जायते फावटी तांचे भाशेन आमची गोत आयकून आयकून आमकां वाज आयल्या. आयकून आयकून आमी आमचें काळीज निबर केलां आनी स्वर्गा राज्याचे गूट पळोवंक आमकां उगड जाता. आयज घरा वयता आसतना हीं उतरां आमच्या कानाचेर सादून दी. दोज हू हॅव इयर्स लेट देम हियर. कान आसलेल्यांनी आयकुचें. देवाच्या उतराचो ताव घेवचो. आमचें काळीज दोळ्यार मोड करचें. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी बदलचें. आमकां आदार दिवंक तोच जेजू ह्या अवताराचेर थोड्याच वेळान येता. ताणेंच आमकां नवो जिविताचो रस्तो दाखयला. ताची कृपा आमकां मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. दुपाचो जसो पोरबोड सी 16 पान 35 सी 16 पेज 35. Ormesvora Ordana Somestani Vituci Ormesvora Ordana Somestani Vituci Dubaco Zasomo भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपतवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो मूळ मागात. येतुशांतलें बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुतान रोशाक्षांक न्हय उतरान भोगोन देखीन आनी कोश्टां दोग दामोदे तीर रावंक शिकयलें. रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती तुज्या रोगशास्त्रांचे कोश्ट मरण समोरून जेजूच्या मरणाचो योजन आमी तुका समर्पिता. आनी तांचें मरण आमचे जिणेंत फावते परी पुरगटूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया आनी ती सर्वेस्वरा थंय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपतवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो.
आदोल्फ रोक आक्वाविवा आणि ताचे सांगती रोगशास्त्रांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आणि आपले रोगत वारोवन विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें आमचे असोगतायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपून आयन तूं पर जोडयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाप्पा संवसाराचे सुरवेक जावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुजे पुता जेजू सवे आमी सगलीं तुजीं भुरगीं तो रांगा एकठांय आसलेल्या आनी आपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटूक घेतल्या तुज्या पुतान दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावन ती आमकां आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोयची परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुजे पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्ताचे आदी आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वयचे वेळार आपले शिसां बरोबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच सगलीं रोसना आपणा सवें बापाचे वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रोगत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाका सऱ्यान बोलवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत पातक्यांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया.
जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात असली शांती दिकून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता देखून विस्वासी आनी खरें देवा ही मनशांक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता कोणवाळे बाप्पा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नजर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलेली केस कुडींत आमकां एकठांय फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा कडेन फिलीप आमचे बीश साहेबा कडेन आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ काकुत्सरा देवा आमच्या मरून गेल्ल्या भाव भयणांक तुजे गोपान दे एक दीस सांचे बराबर आनी आंकवार मृच्या आनी 2 मृतां सांगाती भाग्योंत कशी तुज्या भाग्योंता मदें स्वर्गार तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकांय बरोवचो आसा हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेन्ना घुसळेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतले त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदविदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक भयणी भावांनो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी आमचे काळजांत ताका घेवन आमचे कान उक्ते करून ताची बरी खबर आमी आपणाव आनी बरी खबरेचे आमी गोवाय जावं हें करूंक तेच बापाची गोठाय आमकां मागूंक म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या आमचो सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत तेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या 2 मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी युगशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटली देवाची श्री देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टा ती आतांच्या जेवणांत आदां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजांत शेवतार आमी गायन गावया शेडयांक हांवदार D40 पान 70 आनी 4 D46 पेज 74 Sota Santa Sheila Kauna Moche Muri Ito Soria Oro Idosa
प्रार्थूया. स्वर्गींचे बापा, आमच्या प्रितीचे देवा, रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती रॉक्साश्यांनी तांच्या जोईताच्या दिसा हे स्वर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तांचे वरवीं तुज्या सुबाम देण्यांनी आमकां बोर. ह्यान तुज्या रॉक्साश्यांनी आपल्या भावार्थाक मरोपर्यंत गवाय दिली. दुस्मानाचेर बरीच झूज मांडलें. तें दोळ्या मुखार दवरून आमच्याय दिसा दिसपट्टे जिवितांत भावार्थांत आमकां तीर कर आनी तुजें जैत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमच्या पातकुराचो फादर हेस्तनाचो वाडदीस. ताचे पासत किरीत भाशेन फाल्यां आमी मागुया. आमचो फादर ब्रिटो बरो ना, वेरिकोज वेन्स पिडेन तो घरा आसा. ताचे पासत मागुया. 8 दीस पर्यंत दोतोरान ताका विसो घेवंक मागला. तशेंच फादर पियो आल्मेदा, आमचे कारंजालींचो पादविकार आनी पणजेचो डीन, ताका डेंगी जाल्या, वो डेंगू कितें म्हणटात ते. मागुया ताचे पासत बेगीनूच तो बरो जावं. आनीक सांबाळुया, आमच्या जिविताची काळजी घेवया. ह्या दिसांनी हें दुयेंस डेंगू तशेंच कंजक्टिवायटीस दोळे हाचें दुयेंस फुडें वचत आसा. मागुया आनी आमच्या जिविताची काळजी घेवया. उदक खंय भरिल्लें आसा आमच्या घरांत, तशेंच आमच्या वाजांनी तें रोखुया, भायर उडोवया. थंय हीं किमसां जळारी थंय जातात आनी आमकां चाबतात. सांबाळ करुया आनी आमकां वायटांतली राख म्हूण देवा लागीं मागुया. 30 तारखेर आमचो शेपाय शमांचो दीस. 9:15 मीस आनी ते उपरांत तांचे खातीर कार्यावळ. आपापलीं शेपाय शमांची नांवां तुमी बरोवचीं ऑफिसांत, तशेंच सांकिस्तियेंत पेपरान दवरलेलीं आसात. ताचो उपयोग करचो आनी नांवां दिवचीं म्हूण आमची तुमकां कालती विनंती. तशेंच आयतारा दिसाक प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हे आमचे भाव भयणां आमचे इगोर्जींत येतात. तांच्या वावराक आमचो आदार मागूंक आमचें कलेक्शन आसतलें तांचे पासत आमी तांकां आदार दिवया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुपकार. संवसारांत वचूंक जाय शेवटाक आमी गायन गावया. F21 पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. So that's